नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो इफ्फी उक्तावण तेकले तरी म्हयनोभर आदी नोंदणी करूनय पत्रकारांक मेळूंक ना मिडिया कार्ड्स मिडियाची नाव नोंदणी आनी फुडें ईएसटी कडेन दिवची तिडकल्ले पत्रकारांची मागणी चोप्पनावे इफ्फी आयच्यान गोंयांत सुरू सांजे 5 वरांचेर इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो गोंयचो आमदार अलेक्स सिकेराच्या गोंयांत मंत्रीपदाची माळ राजभवनात सोपूतविधी पोर्टफोलिओ खंयचो ते विशीं सध्या सस्पेन्स आरोप करचे सिद्ध उपरांत आमदार पदाचो राजीनामा दिवपाक तयार सांगता आमदार निलेश काब्राल कारापूर सरवणा बेकायदेशीर दोंगर कापणी आसा सुरू दिवसात पुलिस एनटीसीपी कायद्याखाला गुन्यांव केला नोंद आनी गोंयांत छठ पुजा मनयली व्हडा उमेदीन आता खबरो विस्तारान इफ्फी खातीर वेळात नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक इफ्फीची कार्डां मेळूंक नात आयच्यान गोंयांत इफ्फी सुरू जाता पीआयबी आनी डीएफएफचो सुशेगाद कारभार हे अंदूचेच न्ही दर वर्साचें चित्र अशें म्हणीत पत्रकारांनी ह्या सुशेगाद कारभाराचेर तिडक उक्तायल्या तशेंच मिडिया कार्ड्स करपाची जबाबदारी ह्यान फुडें ईएसटी कडेन दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण सोमारा जाता 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफ्फी गोंयांत चलतलो इफ्फी खातीर संवसारभरातले सिनेमोगी नोंदणी करतात हातून पत्रकारांचोय सहभाग आसता अंदू इफ्फीक म्हयनोभर पयलीं नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक मिडिया कार्ड दिवपाक पीआयबीक जमिल्ले ना अशी तिडक पत्रकारांनी उक्तायल्या आमी पयलो दीस इफ्फीचो म्हणून हांगा आयिल्ल्यान मोठे उमेदीन आयिल्ले हांव आतां 2018 सावन इफ्फीच्या प्रत्येक जो पळय गोंयान भितर जो पळय इफ्फी एडिशन जाता प्रत्येक इफ्फी पळयला आनी ह्या वेळा तर म्हाका दिशिल्लें इल्लें चड बरें जातलें पूण हो पीआयबी म्हणून एक प्रकरण जें पळय आहा न्ही तें दिल्लीच्या नांगरेन बसता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आनी इफ्फी म्हणटा तें जशें लोकांक जसो आकर्शण आसता तशें पत्रकारा कडेन आसता पूण पत्रकारांनी समिक्षकांनी नाट्य आनी सिनेमा हांचे जाणकारांनी इफ्फीन येवन पळोवचे बरे दर्जेदार सिनेमा पळोवचे अशें आस्त आसता पूण पीआयबीन खरें म्हळ्यार 2 दीस पयलीं हांगा कावंटर उगडपाक जाय पीआयबीन हांगा पत्रकारांक चडांत चड सवलती दिवपाक जाय पीआयबीन पत्रकारांक त्रास जावचो ना इतलें पळोवपाक जाय पूण आमी पळयतात हांगा की पत्रकार लायनी कशें लागल्या कितलेशे लोकांचे अजून कार्ड तयार नात आतां पळय लोक एक म्हयनो पयलीं एप्लाय करतात कार्डा खातीर अजून तांकां कार्ड मेळना हें शोकांतिका काल खरें म्हळ्यार हांगा कार्ड ओपन जातलें म्हणून सांगिल्लें म्हणून आमी हांगा आयिल्ले जाल्यार कावंटर 6:30 वरांचेर बंद करून गेली सरकारी नोकरी कशें पीआयबी काम करता आनी पीआयबीन अशे तरेन काम करचें न्हय जेन्ना तुमी गोंयांत येतात तेन्ना गोंयांत इल्लें चड बरे तरेन चड कार्यक्षमतेन काम करपाची गरज आसता पूण हांगा ना अनमोल इकडे तूं कधी आलास अनमोल कोठाडिया हा माझा मित्र जवळजवळ आता प्रत्येक इफ्फी फिरतो एवढंच नाही देशामध्ये जे जे चित्रपट महोत्सव होतात त्याच्यामध्ये ते जातात तुम्हाला तुमचं कार्ड मिळालं नाही का मिळालं नाही ते म्हणते तिथं नाही आहेत बघा सापडत नाही अनमोल कोठाडे हा किती वर्ष इफ्फी अटेंड करतोय त्याच्यावर लिहितो जागृती करतोय अशा माणसाला जर त्याचं कार्ड सापडत नाही हे विचित्र आहे ना अनमोल कोठाडे सगळ्यात वरती असायला पाहिजे कारण एवढा देशामधला जागरूक पत्रकार लिहिणारा त्याचं पीआयबीला माहिती असायला पाहिजे अरे अनमोल कोठाडे यावर अप्लाय केला की नाही त्याचं कार्ड मिळवा त्याचं कार्ड वर ठेवा प्रभाकर ढगे हा माझा आणखी एक पत्र आहे तुझं कार्ड मिळालं तुला आज मिळालं त्याला आज मिळालं भाग्यवान पत्रकारांमध्ये प्रभाकर ढगे खाली पिशवी मिळाली भाग्यवान पत्रकार आणि पिशवीत काही नाही किट म्हणून बोलवलं किट म्हणून देतात बोल आणि कसं दरवर्षी हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासारखा जागतिक दर्जाचा इव्हेंट कसा असू नये याची झलक आम्हाला दरवर्षी इथं पाहायला मिळते आहे आणि आम्ही जसं काही जागतिक पातळीवर आम्ही आमच्या
या अव्यवस्थेचे धिंडवडे काढतो आहेत. अशा प्रकारे दरवर्षी प्रत्येकाला परीक्षा दिली जाते. केंद्रीय ज्या संस्था आहेत ना, PIB, आधी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल होतं किंवा आता NFDC, यांना ना काही सोयीसुद्धा राहिलेलं नाही. या संस्था सरकारच्या अगदी सरकारी लाल फितीमध्ये अडकलेल्या संस्था बनलेल्या आहेत. त्या गोव्यात येऊन करतात. त्यापेक्षा गोव्यामध्ये ESGला गोवा सरकारला परमनंट हे अशा तऱ्हेचं काम करायला द्यावं. हे कशाला लुडबुड करतात. PIBवाला इथे येऊन करत नाही, पण त्यांना काही येत नाहीये. मी 2004 पासून इफ्फीमध्ये येते आहे. आम्ही कव्हर करतो, पण दरवेळी हा गोंधळ असतो. कार्ड वेळेवर मिळत नाहीत अजिबात. आणि मागच्या वेळी तर नुसती बॅग मिळाली, आतमध्ये एकही ब्रॉचर नव्हतं. म्हणजे इथे गोंधळ चाललेला आहे दरवेळी, एव्हरी टाईम. आणि ह्यांना PIBला विचारलं तर ते म्हणतात डेस्कवर जा, डेस्कला सांगितलं ते म्हणतात आता PIBचा नंबर दिला त्यांनी मला की तुझं कार्ड नाही आहे, तू त्यांना फोन कर. त्या नंबरवर कोण फोन घेतच नाही. काल मी इथे आलो, काल प्रिंट झालं असं सांगितलं, परंतु इथे मात्र मला मिळालं नाही. त्यांनी सांगितलं परत चेक करा. आज पुन्हा मी इथे राहिलीत उभा आहे. आता बघायचं मिळतंय की नाही. मिळालं तर छान. मिडिया कार्ड वेळात कित्याक जावंक ना, कळाव कित्याक जालो हे विशीं PIBची डायरेक्टर मनदीप मुखर्जी हिका प्रश्न केल्यार तिणें पत्रकारांकडे गैरवर्तणूक केल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळे. पत्रकारांक अशा तरेची दिल्ली ही वागणूक खूब वायट आसा अशी तिडक जायत्या पत्रकारांनी उलोवन दाखयल्या. हर साल ये ऐसे ही क्यों है? आप सुधरते ही नहीं हो. PIB वाले ऐसे ही है. आप PSC को भी ये डायलॉग सुना. ESG का कोई संबंध नहीं है. ESG का कोई संबंध नहीं है. कैसे नहीं समझ? प्रेस कार्ड मिलना किसका जिम्मेदारी है? हम छपाते नहीं है. नहीं. फिल्म फेस्टिवल कवर कर रही हूँ. ऐसी बदतमीजी कहीं नहीं हुई है. मैं अभी अनुराग ठाकुर की तरह यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो. ये कौन सा तरीका बताइए, कौन सा तरीका? हम लोग आपका हर साल होता है. हर साल आप मीडिया को हर साल यही है. हर साल होता है. 2 days, for the last 2 days we were moving here and there. ये सिर्फ सेलिब्रिटी की तरह आके बैठते हैं. और निकाल देते हैं उनसे. और वो बोल रहे हैं इसको बाहर निकालो. ये क्या, ये कोई बात करने का तरीका? मैडम, I never said बाहर निकालो. आप सब बाहर जाओ बोली ना. Because there is no use shouting in the room. हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? आप हमारे पास आएंगे, but by doing like this, you are not solving the problem. है ना, पहले इसी काम कर रहे हैं. I know that. All are covering it for 20 years. I know that. अभी 2:30 बजे फिल्म है. मास्क नहीं है तो कैसे देखेंगे? Madam, 1 minute, madam. मैं तो रो रही हूँ. लखनऊ से ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. चोपनावा इफ्फी महोत्सव आयज गोंयांत जाता. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 5 वरांचेर इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो जातलो. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतले. अंदू 300 वयर सिनेमा इफ्फीत सिनेरसिकांक पळोवपाक मेळटली. जाल्यार अंदू इफ्फीत 10,000 परस चड प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याचें कळटा. 20 ते 28 ह्या काळांत दर वर्सा गोंयांत इफ्फीचें आयोजन जाता. 54वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारच इफ्फीक आयच्यान गोंयांत सुरवात जाता आनी कॅचिंग डस्ट हो जो आसा तो ओपनिंग फिल्म आसतलो. इंडियन पॅनोरमा सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड मेळून सुमार 300 फिल्मांचें प्रदर्शन ह्या महोत्सवात जावपाचें आसा. आयज सांजेच्या 5 वरांचेर ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर केंद्रीय मंत्री म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्या हस्तुकी ह्या इफ्फीचें उक्तावण जातलें. आनी ह्या सुवाळ्याक माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच राज्यपाल आनी हेर मंत्री आनी आमदार जे आसात ते हाजीर आसतले. हे जे इफ्फी जे आसा ती 20 नोव्हेंबर ते 28 अशे सुमार 9 दीस आमच्या गोंयांत आयोजन जातलें. आनी 2004 सावन गोंयांत इफ्फीचें आयोजन जावपाक लागिल्लें आसा आनी ही 20वी खेप आसा. गोंय विभागांत अंदू आमकां 7 चित्रपटांचें प्रदर्शन पळोवपाक मेळटलें. तशेंच 75 क्रिएटीव मायंड्स हो जो उपक्रम आसा तो खासा म्हणजे आकर्शण थारतलो. तर उक्तावण सुवाळ्याक साबार भारतीय चित्रपट कलाकार जे आसा ते हाजेरी लावपाचे आसात. तर ह्या इफ्फीचो तुमी पुरेपूर आस्वाद घेवचो.
नुवेचो आमदार अलेक्स सिकेरा आणि आयतारा मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो. सोपूतविधी राजभवनात जाली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवळकर, मंत्री रवी नाईक, विश्वजीत राणी, सुभाष शिरोडकार तसेच मंत्रिमंडळाचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. मंत्रिमंडळात आस्पाव जाल्ले खातीर अलेक्स सिकेरा आणि ह्या वेळार खोस उक्तायली. फुटीरवादी आमदारांमदले मायकल लोबो, रुदाल फर्नांडीस सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. 11 वर्सां उपरांत आपूण परत मंत्री जाला. म्हज्या मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर ह्या संदीचो हांव उपेग करतलो, अशें अलेक्स सिकेरा हांणी म्हणलां. I, Alesh Siquera, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Alesh Siquera, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. म्हजेर जाणी आरोप केल्यात ते सिद्ध करचे. आरोप सिद्ध केले उपरांत हांव आमदार पदाचो राजीनामा दिवपाक तयार आसा. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी विनवणी केल्या म्हणून हांवें मंत्रीपदाचो राजीनामो दिला, अशें आमदार निलेश काब्रा हांणी स्पश्ट केले. तशेंच मनोहर पर्रीकार म्हजे आदर्श आसात आणि कुडचडकरांचोय तेंको आसा. फाल्यां हांव मुख्यमंत्री लेगीत जावंक शकता असो विश्वास निलेश काब्रा हांणी उक्तायलो. की म्हाका जर आतां हांव म्हणटा मिनिस्टर रिजायन जाला, फाल्यां जर ते मनशान जे हांव आतां फाल्यां कितें घालता पळय, फुडें वयतलो पळय, लेट देम प्रूव दॅट इट इज देयर. आय विल रिजायन एज MLA ऑल्सो. आय फॉरगेट पॉलिटिक्स. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. आय डोंट नॉट हांव तसलो एक सांगतलो आनी दुसरो करतलो असलो मनीस हांव न्ही. हांवें म्हाज्या लोकांक एक्चुली हांव इंडेप्टेड आसा. हांव ते मतदारसंघाचोच न्ही, आतां म्हणटा ते मतदारसंघाच्या वांगडा आसा. पूण जेन्ना पयलो निवडून येयलो म्हाका लोकांनी म्हजो स्वताचो वोट नाशिल्लो. हांव म्हाका सांगपाक कितें आसा, आय नेवर इंटेंडेड टू बी इन पॉलिटिक्स. मनोहर पर्रीकर तेजें काम पयलें, म्हाका इंट्रस्ट जालो आनी हांवें ताका अप्रोच जातरी मनोहर पर्रीकरान म्हाका टिकेट दिली. म्हजो वोट देखून स्वता पयलें इलेक्शन हांवें मारूंक ना. हांवें म्हजें पयलें इलेक्शन देखून मारूंक ना. पूण इट वॉज आउट ऑफ इंट्रस्ट फॉर मनोहर पर्रीकर, भारतीय जनता पार्टी, तेजे सरकार, द वे यूज टू वर्क फॉर पीपल ऑफ गोवा, वीच मेड मी गो इन टू पॉलिटिक्स. आनी मागीर म्हणटा आतां हांव स्थानीक जाल्लो आसा. पूण म्हाजे कडेन लोक, हांवें लोकांक सांगूं ना. हांवें मागीर आज सकाळीं, हांव काल दिल्ली आशिल्लो, सकाळीं येयलो. फर्स्ट थिंग आय गेव माय रेजिग्नेशन आनी मागीर सेकंड थिंग हांव गेलो आनी म्हजे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी म्हजे कार्यकर्ते प्रेस घेताले. हांव तांकां डायरेक्ट सरप्रायज दिवपाक गेलो आनी तांकां सांगलें की अशें अशें जालें, पार्टी जेन्ना मागता. म्हणजे बेजार जाले खुबशे कार्यकर्ते. पूण हांवें तांकां सांगलें पळय, बेजार जावन कांयच ना. म्हज्या नशिबान कितें आसा तें फुडें कितें आसा तें आसतलें. पूण हांव आमदार तुमचो आसा आनी आमदार जो आसा, म्हाका आतां इतलें, म्हाका आमदार जावन म्हाजी तुमची सगळीं कामां, मतदारसंघाची कामां, जी लोकांची कामां आसा, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी पार्टी इज देयर, हांव पार्टी कांय सोडूं ना. वाय म्हजी कामां जावची ना. सो लोक बेजार जाले की म्हाका तांकां सांगनासतना रेजिग्नेशन दिलें. पूण एज पार्टी इज एबव एवरीथींग, हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी मागीर लोकांक सांगलें आनी लोकांक समजयलां. आनी फाल्यां जर लोकांनी तेंय सांगलां की तुमकां दिसता की फाल्यां म्हजी कामां जायना वा तुमची कामां जायना आनी जाय, तेन्ना तुमकां उलो मारतलो म्हणून सांगलां आनी तेन्ना लोक येतले. पयलीं सद्या ती एलिगेशनां म्हजेरूय केलें काल वर्तमान गडकरीचेर की हांवें पयशे घेवन जॉब दिले म्हणून. म्हाका म्हाजें खबर आहा, जे पर्यंत एलिगेशनां प्रूव जायना, एलिगेशन्स कॅनॉट बी परमनंट. सो जरी तरी ते कोण एलिगेशन कोणें तरी केलां आनी तो पुर्तुगेज सिटीजन जाता आनी कितें जाता, लेट एम प्रूव एंड देन ऑटोमॅटिकली शी नॅशनल इंट्रस्ट इज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट. आनी इफ देर इज अ नॅशनलिटी वीच इज चॅलेंज, that party will take its own decision. पूण as far as allegations and reality, जशें म्हजें काल एलिगेशन केल्लें की अशें अशें केलां, आय एम व्हेरी क्लियर.
आनी तशें कोण करता पळय तेजें एलिगेशन ही हॅज टू कम आउट व्हेरी क्लियर. हे जे कोण सांगता पळय निलेश काब्राल हो सडतोडीत उलोवपी, म्हाका कारणा काय आलोवपाचें ना. म्हजें सांगपाचें कितें आहा, वेन आय एम व्हेरी क्लियर आनी हांवें ह्यो गोश्टी करूं ना. कोणें केला पळय म्हाजे कडेन येवचो डायरेक्ट देर आतां पूण मंत्री ना. हांव सांगलें न्ही तुमचे हुजीर मंत्री ना न्ही, रिजायन दिला ऑलरेडी. आतां आमदार आहा, हांव आमदाराची रिजायन जावन सांगलें मरे म्हाजें एलिगेशन केलें जाल्यार आनी कितें जाय तुमकां. सो म्हजें एलिगेशन करप सोंपें, पूण तें कोणें करून म्हाका बाबा हो हें केलां म्हण सांगचें मरे. आय एम रेडी. सो म्हाका भंय ना न्ही कसलोच. हांव कितें असो दिसता तुका. आय एम व्हेरी डिटर्मिन्ड, म्हाका काम करूंक शकता. लास्ट टायम जेन्ना गव्हर्मेंट म्हाका मंत्री केल्लो म्हाजे सारके 2 टायम आमदार आशिल्ले, आय वॉज लकी दॅट आय वॉज मेड मिनिस्टर बाय मिस्टर मनोहर पर्रीकर. आय एम ऑलवेज इंडेप्टेड टू हिम. आय विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू हिम. ही इज माय रोल मॉडल. Nobody can change it. In politics, as long as I am there, he is going to be my role model. Not that Pramod Sawant cannot be my role model because we are together. So we have to see role model who are above. म्हणजे पहिले कोण सिनियर आशिल्ले. आता he is always be my. आता कोण आमदार जाता they can make Pramod Sawant as a role model. But I am always saying Manohar Parrikar is my role model. Is because I have learned lot of things from him. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या बेकायदो दोंगर कापणी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. नगर नियोजन खात्यान केल्ले कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन TCP कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय अशें कारापूर सरवणच्या सरपंचान मागणी केल्या. रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी करून प्लॉट केल्यात. ह्या प्रकरणात मोठी आर्थीक घटाव जाल्ल्याचो दुबाव आसा. पंचायतीन केल्ले कागाळीची दखल घेवन फाटल्या 25 ऑक्टोबराक प्रशासकीय पावड्याचेर ह्या दोंगर कापणीची पळोवणी केली. त्या वेळार दिवचलच्या जोड मामलेदारा सयत नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले. पळोवणी वेळार थंय चालू आशिल्लें काम बंद दवरपाचो आदेश सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिवन कारवाईचे संकेत दिले. हांव सरपंच दत्तवत्सल कारखंडे विलेज पंचायत कारापूर सरवण. आमच्या नजरेक गेल्या म्हयन्यान एक वाठादेवार इलिगल हिल कटिंगाची गोश्ट येयल्ली जी सरपंच आनी पंचायतीच्या नांवान चालू आसली. आनी जेन्ना अचानकपणे हांवें जेन्ना ते म्हाका कळ्ळ्या बरोबर धाड घातली तेन्ना नजरेक येयली की खरेंच आमच्या नांवान थंय इलिगल चालू आसा म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटरां केल्ली, मामलेदार PI आनी TCP. आनी त्याच अनुशंगान 25 ऑक्टोबराक थंय जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें. आनी तेज्या उपरांत सतत फॉलो घेवन TCPक हांवें लेटर केल्लें 17A अंडर FIR लॉन्च करपाची म्हणून. 2 नोव्हेंबराक म्हाका दिसता TCPन 17A अंडर पुलिसांक FIR लॉन्च करपाक दिल्ले. तेंच्यांनी म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन करून गेल्या 2 दिसान गेल्या आठवड्यान FIR लॉन्च केल्ली आसा. आनी तितूर खरोच आर्थीक गैरवेव्हार जाल्लो आसा, कित्याक 22 ते 24 प्लॉट केल्ले आसा. आनी भितूर कोण तरी भेदी आसा, कित्याक तेजें नांव घेवंक सोदिना हांव. कित्याक आतां जशें जशें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते नांवूच फुडें येतलें, जेणे करून पंचायतीचे सरपंचाचे आनी पंचायतीच्या नांवान हो गैरवेव्हार सगळे परमिशन आसा म्हणून गैरवेव्हार केल्लो आसा थंयसर. तुम्ही कितें मागतात? हांव जे आतां थंय 24 प्लॉट्स केल्ले आसा आनी यूज इलिगल लँड कटींग जाल्लो आसा. म्हटल्यार सगळ्यान म्हाका दिसता मोठ्यान मोठो दोंगर कापलेलो आसा. आनी तितूर म्हाका दिसता एक काय 2 घरां थंय वयर दोंगरार बांदलेली आसा इलिगल. तितूर रस्तो कट केल्लो आसा रोड करपाक व्हडलो. तेन्ना हांव हितूर थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावन जो कोण कल्प्रीट आसा ताका जो गव्हर्मेंट रुल्स रेगुलेशन्स एंड नॉर्म्स आसा पळय त्या एक्टा अंडर ताका हें करचो. कित्याक आमच्या कारापूर सरवण पंचायतीन जे म्हणटा पळय ते वाठादेव एकमेव असो वॉर्ड आसा ते गव्हर्मेंट रुल्स रेगुलेशन लॉ काय हे पाळीत ना. थंय अन्नाधुंदी कारबार चालू आसा. आनी ह्याच अनुशंगान आतां येणारी जी आमची 3.5-4 वर्सां उरला ह्याच अनुशंगान 11 नंबर वॉर्डान ह्याच धर्तीचेर काम करून जे
आमचे गव्हर्मेंटान जो रूल रेगुलेशन्स लिगलिटी खातीर कितें आसा प्रत्येक घरा खातीर म्हण जावं कितें त्या अनुशंगानूच आमदाराच्या मार्गदर्शना सकयल काम करतलो. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत जाल्ल्या बेकायदो हिल कटिंग प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकरणात दिवचलच्या पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. वाठादेव रोलिंग मिल वाठारात सर्वे नंबर 116 हे जमिनीत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान हिल कटिंग जाला. हे सुवातेक कांय प्लॉटूय केल्यात. ह्या प्रकरणी व्हडलो अर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचो दुबाव आसा. थळावे पंचायतीन केल्ले कागाळीची दखल घेवन फाटल्या 25 ऑक्टोबराक सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंचायती सयत हे सुवातीची पळोवणी केल्ली. त्या वेळार ह्या सुवातेत व्हडा प्रमाणात इलिगल हिल कटिंग जाल्ल्याचे फुडें आयिल्ले. ह्या प्रकरणात कारवाई करपाचे संकेत सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्ले. आता ह्या प्रकरणात पुलीस कशी चौकशी करतात आणि ह्या प्रकरणात कोणाचो हात आसा ते रोखडेच फुडें येतले. दिवचलच्यान गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत. निलेश काब्राल हांका मंत्रीपदा वयल्यान दिवन आलेख सिकेराक मंत्रीपद दिवपाची राजकीय घडणूक आयतारा घडल्या. हाका लागून राजकीय चर्चेक नेट आयला. ह्या बदलाचो लोकसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जातलो काय कितें असो प्रश्न केल्यार श्रीपाद नायक आनी बदलाचो लोकसभा वेंचणुकेचेर कांयच फरक जावचो ना. भाजपाची दोनूय सिटां लोकसभा वेंचणुकेत भोवमतान वेंचून येतली असो विश्वास ताणें उक्तायलो. आयज जे प्रतीक्षा आसली कोण मंत्री जातलो कोणाक काडटले ती आयज एक जाला. काब्रालाक काडलो, आलेख सिक्वेर येयलो. ताका प्रॉमीस केल्ले तशें ताका मंत्रीपद दिलां अशें म्हणटा. सो हेजेर कितें रिएक्शन तुमचें? बरी गोष्ट आसा कारण खूब तेंप मरी येयलो, खूब टायम गेलो पण आतां तें जालें ही आनंदाची गोष्ट आसा. आनी बाकीच्याची वेवस्था हळू चीफ मिनिस्टर पळयता. आनी भाऊ कितें चेंजीस जावपाचे आहा? ना आतां सद्या ना. मागीर जावंक शकता फुडें. येस, थँक्यू. मंत्रीपदान आयज रिशफल जालें, लोकसभाक खंय तरी हेचो त्रास जावंक शकता. ना तशें काय. सावथ गोंयान दोनूय सिटां सावथ गोंयान सुद्दां काय त्रास जावचो फरक काय आनी कोण आसात कोण मंत्री आसा मंत्री ना पार्टीचे पयलीं वरता. ताका फरक मंत्रीपद आसप नासप फरक काय पडना. आनी त्यामुळे एक आमी जेन्ना हे सगळे आज जो मंत्री जाला बाबाले पार्टी येतना ताका एश्युरन्स दिले की आज पुढे जाता ही आनी पॉझिटिव्ह गोष्ट आसा. दोनूय सिटां येता लोकसभेक. हो बीजेपीची दोनूय सिटां येता गोंयान लोकसभा. हय आयल्या न्ही. काय नासतना 99 आयली परत 14 आयली आनी आतां तर आमचे कडेन आमदाराची संख्या हे आसा सगळे बरे रितीन काम करतात. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी थँक्यू व्हेरी मच. आयतारा वास्को म्हालांत समीर गोसावी हाका सेल्फ एक्सिडेंटान आगताक मरण आयलें. समीर गोसावी हो फाटल्या 25 वर्सां सावन रस आमलेटीचो वेवसाय करतालो आनी रस आमलेट पुराय वास्को तशी फामाद आशिल्ली. तो एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट म्हणजे जाल्यार हांव तेच्या फुडें आसलो, तेच्या फाटल्यान आनी कोण एकलो भुरगो आसलो. ते कितें केलें तेणी ब्रेक मारलो की ते गाडी तेजी तो हँडिकॅप ताका एक पांय ना जाल्यार तो तकलेन पडलो आनी तो हॉस्पिटलान हाडटा पयलीं तो एक्सपायर्ड जालो कित्याक ते ब्लिडींग खूब जातालें. तूं आलो थंय? हांव थंय आसलो त्या स्पॉटाचेर. सेल्फ एक्सिडेंट. थँक्यू. वायट गजाल समीर म्हणटा तो आत्ता एक्सिडेंट जालो म्हटल्यार 15 मिनटां पयलीं आमी हांगा येयले चिखल हॉस्पिटलान ताका ऑलरेडी डेथ म्हणून घोशीत केलो डॉक्टरान. आनी बरी वायट गजाल हो समीर म्हणटा तो एक फामाद वास्कोन एक रस आमलेट करपी म्हणून एक फेमस आनी लोक सगळेच वास्कोकार सगळे जाणटे आसूं भुरगे आसूं तेजे वचपी आनी एक 25-30 वर्सांनी तो धंदो चलयता. खरीच वायट गजाल वास्कोकारां खातीर. आनी घडपाय कित्याक घडलेलें कारण खबर ना. आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हरता म्हूण सांगला पुलीस स्टेशनार वयल्यान. आनी हांव आत्तां आमच्या दादीन दिपकान सांगलें अशें आयज काल गाडयांचे एक्सिडेंट करून आमच्या वास्कोचो एकटो काल तरणाटो आनी एकटो भुरगो एक्सपायर जालो तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान कामाक जालो. आमी इतलेंच आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतून भुरग्यांनी स्लो चलोवपाची कित्याक इयर एंडींग जाता 31 जाता डिसेंबर जानेवारी येतली. कोणी तुमी वाच चलता म्हणटा तें एक हें ना पूण कित्याक फाटल्यान कोण तरी फॅमिली आसता ती तुमचे काळजी खातीर हें करता कोणाक डिपेंडेबल आसता. पूण इतलीच मागणी करता बा गाडी तितली आहा तितली स्लो चलोवपाची असले आनी फुड्यान जावपाचें न्हू. वायट गजाल जाली आमच्या खातीर वास्कोकारांचेर.
समीर ते सगळे जण वळखतात अख्खे वास्कोकार वळखतात तो सगळं एक बारीकसं त्याचं गाड आणि हांगा लोक पळोवंक शकता ते इन्सिडंट एक्शन सेल्फ एक्शन जाल्यार म्हणटा तो म्हाका खबर ना ताका ऑलरेडी ताजो पयलीं पांय काडलेलो तर एक सिंपथी ताका आपलेली सगळे वास्कोकार हांगा एक दुकान आसा आनी ते हांगा येयलेले हॉस्पिटलान येयल्ले सेल्फ एक्शन जालें आनी तेजें आत्तां डिक्लेअर केल्लेलें आसा जस्ट डिक्लेअर केल्लेलें आसा सो आमी सगळे शॉक जाल्लेले आसा आमी डिसिजन सुद्दां घेवपाक शकना ते कितें करपाचें सगळ्यांक पडटलें आसा आज जे फॅमिली मेंबराक आमी मॅसेज दिवना म्हाका खबर ना कितें करपाचें आहा पळय आयज हांगा पुलीस पंचनामा चालू आसा आनी दुखेची गजाल आसा आयज आमी एक कालूच एक एक्सिडंट जालो कुठ्ठाळी आयज परतो हांगा जालो एक मॅसेज तुमच्या माध्यमांतून सांगता इयर एंडींग आसा लोकांनी गाडी चलयता पळय सेफ चलोवची हेजे नाकाले जावं शकता. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया